सरकारान बेगोबेग पावलां उबारली नात जाल्यार केरळाच्या महापुराची पुनरावृत्ती गोंयांत जावपाक शकता. पर्यावरण तज्ञांची शिटकावणी. बायलाचेर आगळीक केली म्हूण आरोप आशिल्लो मंगेशी देवळाचो निलंबीत पुजारी गेलो कोर्टाक शरण. कोर्टान अंतरीम जामीन न्हयकारलो. 2 दिसांची पुलीस कादय. गोवा कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष 15 दिसां भितर नेमलो ना जाल्यार घेराव घालतले. काँग्रेसीची सरकाराक शिटकावणी. आदलो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीच्यो अस्थी हाडटले गोंयांत. सोडटले मांडवी आनी जुवारी न्हंयांनी. आता पळोवया खबरो विस्तारान. केरळात महापूर येतकीर गोंयांतय असोच सांवार जावपाक शकता काय कितें हाचेर सध्या सगळ्याक चर्चा चल्ल्या. गोंयच्या पर्यावरण तज्ञांच्या मतान ही शक्यताय न्हयकारपाक जायना. सध्या गोंयांतय तशीच स्थिती आसा. कर्नाटकांतय पूर आयला तेन्ना गोंय सरकारान वेळारच जागे जावचे अशें हे पर्यावरण तज्ञ म्हणटात. क्लॉड आल्वारीस हो एक पर्यावरण तज्ञ. कांय जाण ताका विरोध करीत आसात, पूण तो आपले भुमिकेर ठाम आसा. तो हाचेर कितें मत उक्तायता ते पळयात. Professor Madhav Gadgil says something. One has to listen very carefully to what he is saying. We have very many scholars in this country and many scientists. But Professor Madhav Gadgil has been one of the few scientists who has spent his entire life in the study of the Western Ghats. The study of the plants of the Western Ghats, the wildlife of the Western Ghats, geology of the Western Ghats, all these aspects he has. So if he says that Goenkars, be careful, because what has happened is in Kerala is not going to be the fate of Kerala alone, but is also going to be the fate of Goa, then we should really be worried. We should not, take a sushagat attitude saying that काय जाऊ ना आणि काय जावपाचे ना, because the type of monsoon that is coming now, the climate changes that are taking place, the way in which the monsoon is exhausting itself. Previously the monsoon would begin in June, maximum would come in the month of July, then it would slowly become less in September and August and September. Today the monsoon is not behaving like that. The monsoon is coming in what we are known as quanta, means in large quantities of water. Where those quantities of water are falling cannot be predicted by meteorological department or anything. This entire disaster of Karnataka, of Kerala has been, despite the meteorological department, all the scientists, whatever they were saying, they were not able to predict this. That means tomorrow if something equivalent falls like in Cancun in 2010, if something equivalent descends in some portions of the Western Ghats in terms of rain, then we are also in the same trouble. You will either have to go with the water, or your house will go, or you will suffer insufferable loss. So that is why we are saying, please do not encourage any development that is going to affect the structural features, the topography, the outward appearance of the Western Ghats, the forest, the wild. गोयची सध्याची स्थिती आणि उदरगतीचेर आर्किटेक्ट आणि गोवा बचाव अभियानाची एक फुडारी रेबोनी सहाय उलयली. The fact is that Goa shares a lot of the topography with Kerala in the sense that we have the Western Ghats on the eastern side of Goa, which is being heavily mined right now. We also have hilly areas in between, on which the slopes are being built upon. In fact, if you look around, you see a lot of deforestation happening, people cutting trees on the quiet because they don't want their areas marked as private forest. You also have building happening in the fields where they actually are they're concreting up the areas that actually can take flood waters. We need to stop building on such steep slopes. Currently Goa has a maximum kind of a slope that you can build on, which is 1 in 4. It actually needs to be reduced because our laterite soil can be destabilized if there is too much of removal of forests. I wish the politicians would understand that it can also be them next. They are not above the law, they are not above nature. केरळा उपरांत गोंयांतय अशी परिस्थिती निर्माण जावपाक शकता अशी शक्यताय जाणकारांनी उक्तायली. ताका लागून काँग्रेसीन सरकाराचेर खर टिका केल्या. Nature had provided us everything.
we have done it. Most of the disasters that are happening now are man-made. You see, Professor Gadgil had already explained the consequences of what is going to happen in Kerala if we didn't pay heed to the Western Ghats. Professor Gadgilan सांगलेलें की असले डिजास्टर जावंक शकता म्हणून. प्रोफेसर गाडगिलान हेंय सांगलां की गोवा विल बी नेक्स्ट. केरला जाल्यार तशें गोंया जावंक शकता म्हणून. इज इन द वेटिंग फॉर अस इफ दिस ODP goes forward. He keeps on impressing upon the people yesterday that it is natural. It is natural disaster, natural calamity. When scientists, ecologists, geologists, everybody is saying that these are man-made, and even in Goa, we have to be careful. सगळे सायंटिस्ट सांगता बाबा आमी कितें कोत्ता आतां, ते मायनींग, ते कॉरिंग, फातर काडटा, रेंव काडटा, हितून असले फ्लड्स जावपाची शक्ती आहा म्हणून. आनी आमचे गव्हर्मेंटान हा पळय ते सांगतना ते नॅचरल म्हणून. हे लोकांक फटयता. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. फाटले कितलेशेच दीस फरारी आशिल्लो मंगेशी देवळाचो पुजारी धनंजय भावे मंगळारा कोर्टा मुखार शरण आयलो. उपरांत ताका अटक करतकीर ताणें अंतरीम जामीनय मागलो, पूण कोर्टान तोय न्हयकारलो आनी ताका 2 दिसांच्या रिमांडाचेर पुलीस कस्टडीत धाडलो. बायलांचेर आगळीक करपाच्यो 2 केशी भावेचेर आसात. त्यो जातकीर 19 जुलयाक ताका मंगेशी देवळाचे समितीन निलंबीत केल्लो. उपरांत ताणें सत्र न्यायालय आनी हायकोर्टातूय अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्ले. ते दोनूय भायर मारिल्ले. हे जातकीर मंगळारा तो प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकाऱ्या मुखार शरण आयलो. तेन्नाच ताणें जामिना खातीरूय अर्ज केल्लो. तातूंतलो अंतरीम जामिनाचो अर्ज भायर मारून ताका सध्या पुलिसांच्या कादयेंत धाडला. जमिनाच्या अर्जाचेर बिरेस्तारा सुनावणी जातली. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. सरकारान गोंय कोंकणी अकादमीचेर बेगींतल्या बेगीन अध्यक्षाची नेमणूक करची अशें काँग्रेसीन मागला. फुडल्या 15 दिसां भितर अध्यक्षाची नेमणूक जायना जाल्यार संबंधिताक घेराव घालतले अशी शिटकावणी विरोधी पक्षान दिल्या. गोंय कोंकणी अकादमीचेर 2 वर्सां सावन अध्यक्ष नेमूंक नाशिल्ल्यान काँग्रेसीचो म्हणयारो अमरनाथ पंजीकारान सरकाराचेर खर टिका केल्या. सरकाराक अध्यक्ष मेळना काय कितें काय तांकां भास आनी साहित्याचे कांयच पडिल्ले ना अशे प्रस्नय ताणें विचारल्यात. कोंकणी भास मुखार व्हरपाक अकादमीचेर अध्यक्ष आसप गरजेचें आसा, पूण सरकाराक मात हाचे कांयच पडिल्ले ना असोय आरोप ताणें केलो. आयकात तो कितें म्हणटा ते. आतां आमकां प्रश्न पडटा की सरकाराक अध्यक्ष मेळना काय सरकाराक भाशा आनी साहित्याचें कांयच पडलेलें ना. केंद्रीय साहित्य अकादमीचो गोंयचो निमंत्रक डॉक्टर भूषण भावे जावन आसा आनी ताची जबाबदारी आसली, ताचें कर्तव्य आसलें की ताणें सरकाराचेर दबाव घालपाक जाय आसलो की गोंय कोंकणी अकादमीक अध्यक्ष दिवचो आनी साबार कार्यावळी चालीक लावच्यो. 15 दीस दिता तांकां, ना जाल्यार आमी एक्ट जातले, तांकां घेराव घालतले आमी. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आदलो पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयीची अस्थी गोंयच्या मांडवी आनी जुवारी न्हंयांनी सोडटले. तांच्यो अस्थी बुधवारा गोंया पावतल्यो. वाजपेयीच्यो अस्थी देशांतल्या वेगवेगळ्या 97 न्हंयांनी सोडटले. मांडवी न्हंयेन अस्थी सोडचे पयलीं त्यो उत्तर गोंयतल्या मतदारसंघात भोंवडयतले. उपरांत त्यो कॅप्टन ऑफ पोर्टाच्या जेटीवयल्यान मांडवी न्हंयेत सोडटले. तशेंच दक्षिण गोंयांतय वाजपेयीच्यो अस्थी भोंवडयतले. उपरांत ब्रेस्तारा कुट्टाळी फेरेदक्क्या त्यो जुवारी न्हंयेन सोडटले. फाल्यां सकाळीं दिल्ली गोंयचे प्रदेशातर्फे हांव आनी आमचे गोंयचे खजिनदार संजीव देसाय दिल्ली वता तेंच्यो अस्थी हाडपा खातीर. आनी फाल्यां 9:30 वरांचेर थंय तो सगळ्या आमच्या अध्यक्षांक थंय आपयल्या आनी अस्थी दितकीर मागीर ते गोंयान येतल्यो फाल्यां. तो फुडलो कितें कार्यक्रम आसा ते आमचे सरचिटणीस सदानंद शेट तानावडे सांगतले की देशभरान म्हणजे सादारण सबंद देशान एकूण 97 नदी भितर ह्या अस्थींचें विसर्जन करप अशें भारतीय जनता पार्टी केंद्रान ठरयल्लें आसा. फाल्यां सांजचे 5 वरांचेर दाबोली एअरपोर्टाचेर आमचे जे कलश आसात ते घेवन आमचे प्रदेश अध्यक्ष एअरपोर्टाचेर येतले आनी त्या एअरपोर्टाचेर मागीर आमचे केंद्रीय मंत्री, सगळे मंत्री आनी पक्षाचे ऑफिस बेरर पदाधिकारी
हे सगळेच जाण थंय एअरपोर्टाचेर वतले आनी एअरपोर्टा वयल्यान मागीर सादारण सांकवाळ हांगासर कुट्टाळे मतदारसंघान सांकवाळ ह्या जाग्याचेर आमी शांतादुर्गा टेंपलाच्या जस्ट ऑपोजीट मेन रोडार थंय एक दर्शनाक लागून थोडो वेळ एक 10 मिनटां थंय रावतले. गोंयांत तांच्यांनी जें सांगिल्लें आसा की एक मांडवी आनी एक जुवारी अशा 2 नदीन त्या अस्थींचें विसर्जन करूं जाय आनी त्या प्रमाणे अशा तरेचे 2 दिसांचे कार्यक्रम 22 तारीख अस्थी हे गोंयांत पावतले आनी 22 तारीख पावतकच ते आमी हांगा आमच्या कार्यालय प्रदेश कार्यालयाच्या हांगा दवरतले आनी त्या दीस हांगा रातचे आसतले आनी दुसरे दीस 23 आनी 24 अशे 2 दीस गोंयच्या चडशा मॅक्झिमम मतदारसंघा भितर ते टच जाता अशें पळयल्लें आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. संवसारभर मंगळारा बकरी ईद व्हडा उमेदीन मनयलो. मुस्लीम भावा भयणीचे पवित्र स्थान हजाच्यान हाका सुरवात जाल्या. ईदाक लागून गोंय माज संकुलात गोरवां कापपाक संबंधीत अधिकाऱ्यांनी मान्यताय दिल्या. ह्या वेळार कसलोच बोवाळ जावचो न्ही हाच्या खातीर ह्या सुवातेर 144 कलम लायिल्ले. ईद सण चालू आसतना उसगांवच्या माज संकुला लागसार 144 कलम लागू केल्ल्यान काँग्रेसीन सरकाराचेर खर टिका केल्या. वायट दिसता गोंयांत. बकरी ईद येयली काय आमकां एक न्यूज आयकूं येता की गव्हर्मेंट इज कम अप विथ 144 सेक्शन इम्पोज नियर द मीट कॉम्प्लेक्स इन उसगांव. उसगांव जो मीट कॉम्प्लेक्स आसा थंय ईदाचे 2-3 दीस पयलीं जे आसा 144 सेक्शन जे इम्पोज करून हेजें कारण कितें. आयज म्हाका दिसता मोविन गुदिन्हो जो आसा एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर, मीट कॉम्प्लेक्स चेअरमॅन जो आसा हो कंप्लीट फेलियर जाल्ले कडेन आसा. आमची पॉप्युलेशनाचो 30% कॅथलीक कम्युनिटी आनी मुस्लीम कम्युनिटी हे 40% जे लोक आसा आयज जे आसा आमचे बीफ खाता तांचें कर्तव्य आसता की 365 डेज जे आसा हो मीट कॉम्प्लेक्स जो थंय चालू रावपा जाय. बेकायदेशीरपणान गोरवां मारपाच्यो घडणुक्यो घडल्यो जाल्यार कारवाय करतले अशें पुलिशेन सांगिल्लें. 22 तारखेक बकरी ईद लागीं आयिल्ली आसा आनी ताका लागून आमच्या काल DYSP साहेबान अलॉंग विथ ऑल अदर PIs ऑफ मारगांव सब डिव्हिजन एक मिटींग घेतली आनी तातूंत ती मिटींग आसा ती सगळ्या मस्जिदीच्या कमिटी मेंबरांनी अटेंड केली आनी तेन्ना आमी तांकां एक स्ट्रिक्ट हें दिलो की बाबा बकरी ईदाक कुर्बानी जाता ती कुर्बानी गोवा मीट कॉम्प्लेक्स सोडल्यार खंयच आनी जावपाक जायना अशें म्हण तांकां सांगिल्लें आसा आमी. आनी खंय जर अशी जाली की असली कसली प्लेसीनी जर जाली जाल्यार आमी तांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतली म्हणून आमी तांकां सांगिल्लें आसा. मजगती बेकायदेशीरपणान गोरवां कातरपाच्यो घडणुक्यो घडत जाल्यार वगी रावचे नात अशी शिटकावणी शिवसेनेन दिल्ली. आयकात ते कितें म्हणटा ते. इल्लीगल स्लॉटरिंग आणि गो हत्येचे अगेन्स्ट असले म्हणून ते फक्त मताचे राजकारण करून वगी रावले. आता कळटा की तेच तांकां सपोर्ट करता आणि ते गो हत्येक जावं इल्लीगल स्लॉटरिंगाक ते फुडाकार दितात म्हणून हे सगळे इलिगॅलिटीज चलतात. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आनी दिवचलेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. दूधसागर रेल्वे रुळार दोंगराच्या पालसाण कोसळिल्ल्यान कांय काळ रेल्वे येरादार ठप्प जाली. कांय ट्रेनी रद्दय करच्यो पडल्यो. गोवा 365 कडेन उलयतना वास्को रेल्वे स्टेशनाच्या व्यवस्थापकान हे विशीं अदीक म्हायती दिली. C12779 Goa Express, which was scheduled to leave at 15:10 hours, has been redirected via Kongan Railway. The train has left at 7:10 hours. And the train number 11098, Ernakulam Pune Express, also diverted via KRC. And the train number 02779 Ling Vasco Bangalore Express has been cancelled. दाबोळे आनी बोगमाळ्याक तेंकून आशिल्ल्या हॉलांत कांय जाणांच्यो वायट करणयो जायत आसात पूण ताचेर पुलिशेन कागाळ करतले जाल्यार थंयच्या लोकांक बद्द वेर्णे पुलीस स्टेशनार वचचें पडटा. तेन्ना हॉलांत हो वाठार लागींच आशिल्ल्या वास्को पुलीस स्टेशना खाला हाडचो अशें थळाव्या लोकांनी मागलां. हॉलांत दर्यावेळेर पुलीस गस्त दवरची हाच्या खातीर मंगळारा ह्या लोकांनी हे विशीं वास्कोचो पुलीस निरीक्षक नालस्को रापोसोक निवेदन दिलें. ही गोष्ट तशी जावन पडलो आहा त्या आडीच्यान जाता तें आतां आमची इल्लीशी बरी सुंदर ब्युटिफूल बीच ऑर ब्युटिफूल विलेज ही आज आमची डिस्ट्रॉय जाता आनी आमी जायतीं वर्सां जालीं पळयत वयता
चड करप्ट जायत गेलां, चड वायट जायत गेलां. आनी भोव केन्ना करप्ट जालां बाब रापोस पिया येयले तेन्ना तेणें वास्कोच्यान सगळें क्लियरन्स करून सोडलां. आख्या मुरमुगा वयर सोड्यारसून आनी आख्या वास्को एंटायर एरिया मध्ये. आनी ती घाणी सगळी आतां येवन आमच्या गांवां पडल्या. इतली गाणी पडली न्ही ती आमच्या निवळ करपाक जायना. आनी आमकां निवळ करतले कोणूय आमकां सपोर्ट करना. पर्सनली हांव वता म्हगे फ्रेंड जाशवी दोगांय वेन्ना वचून PI देखून मेवले रिक्वेस्ट केली तेका. आमी सरेचायज जाता पळय आपण कोत्तो म्हणपा लागलो, पळयत म्हणपा लागलो, बट नो एक्शन वॉज डन. आयज म्हणपा लागलो गाडी धाडटा म्हणपा लागलो. आयच्यान येता तुमगे एक पुलीस येना, कोण येना. आनी इट्स अ व्हेरी सिंपल इशू. पुलीस येयल्या ते कोण रावनाय थिंगा. व्हेरी सिरियस इशू. आमी सगळे अथॉरिटींक सांगून सगळ्यांक रिक्वेस्ट करून पळयलें आनी आमची कांय एक्शन घेयलेलें ना. आमगेल्या हॉलांत जे एक धाकलोसो आमगेलो गांव आहा थिंगा आमगेलें जायते इलिगल जाताय. लोक दुसरे लोक खंयसून येताय थिंग घेवन एक पिकनीक स्पॉट आमी एंटरटेन करताय. नो प्रॉब्लम, तुमी आमच्या पिकनीक कराय. पूण देर इज अ टायम रेस्ट्रिक्शन. हिंगा लोक 8 येयलोलो रातभर थिंग रावताय, पिताय, सिगरेट ओडटाय. सिगरेटीन कित्या सोऱ्यान कित्या ते आमी नकय. आमचे गांवाल्याचेर स्वताचे एक बायलेचेर बॉटल मारलेली आहा, केस धरून ओडलेले. आनी आमी जेन्ना तेंच्या आंगार घेतकच ते आमच्या आंगार येतात. आनी मागीर आमी जे बगर कॉल करता तेमचो म्हणल्यार वेर्नासून पुलीस येता म्हणून भरपूर टायम जाता. सो मुगेलो आयज इशू कितें हें तुमी सिरियसली घेवचें सगळे अथॉरिटी. आयज आमी मेमोरेंडम सबमीट करूं येयले, मॅडमीक दिवपा येयले. मॅडम DYSP ती आमकांय कितें आमकां कॉपरेशन दितली म्हणून ह्या कारणाक आयज आमी एकठांय जाले. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. देव दामोदराच्या सप्ताच्या दिसांनी भाविकांची तशेंच तांच्या गाडयांची बरीच गर्दी वाडल्या. देखून पार्किंगेचो प्रश्न जाग्यार घालपाक देव दामोदर ट्रस्टा कडल्यान घेतिल्लो जागो पार्किंगे खातीर उक्तो करचो अशी मागणी वास्कोकारांनी केल्या. सध्या वास्को सप्ताह चल्ला आणि ताका लागून देव दामोदराच्या दर्शना खातीर दर दिसा सबंद गोंयभरांतल्यान व्हडा संख्येन लोक येत असतात. शहरातल्या मुखेल रस्त्यार आशिल्ल्या ह्या देवळा भोंवतणी गाडयांची खातड पडटा. ताका लागून हांगा येरादारीची गच्चीमुड्डी जावपाक लागल्या. सप्तका कारणां खातीर भायले लोक येता. भायले म्हणजे फोंडाचे, म्हापसाचे, अख्खे गोंयभरचे लोक हांगासर येता. सो तांकां खबर नासता पार्किंग खंय कितें आनी कांय खबर नासता. ते खंयच्या खंय लायता पार्किंग करता. सो आनीक ट्राफिकाचो प्रॉब्लम जाता हांगासर. 2 व्हिलरा जाग्यार 4 व्हिलर आसता, 4 व्हिलरा जाग्यार 2 व्हिलर आसता. कांयच कळना खंय पार्किंग करप तें. सो हांव मागता आमचे कोण अथॉरिटी आहा तेंचे कडेन देव दामोदर नांवाचो एक ट्रस्ट आसा, तेंचो एक जागो आसा म्युन्सिपालिटी कडेन. सो हांव तेंचे कडेन मागता तो जागो तांकां दिवचो ऑक्युपाय करपाक पार्किंगेक. हे जाल्या कारणान एक 75% तरी प्रॉब्लम आमचो सॉल्व जातलो. सप्तकाकूच असो न्हू, इन फ्युचर फुडें सुद्दां आमचो वास्कोन पार्किंगाचो प्रॉब्लम आसाच. तो जागो जर मातसो ऑक्युपाय केलो एक 75-80% प्रॉब्लम आमचो मातसो तरी सॉल्व जातलो. जागा आहा त्या जागे बद्दल खूप वेळा आमी आयकले. सगळ्या वास्कोकारांक खबर आसा ती एखाद्या व्हडल्या कंपनी कडेन आसलेली. आयकूंक येता की त्या कंपनीन ती जागा आतां वेकेट केला आणि ती वेकेट केल्या नंतर त्या जागेचेर वास्को दामोदर सप्ता खातीरच पार्किंग अशें म्हणून न्ही, ते आसोकूच जाय. त्याच्या भायर हेरशी बीन वास्कोन जे कंजेशन जाता आनी पार्किंगाचो इश्यू आहा हो जर प्रॉब्लम सॉल्व करता जाल्यार त्या जागेच्या जाता तितले बेगीन आमचे ऑथॉरिटी, आमचे सरकाराच्या वतीन आनी वास्को म्युन्सिपालिटीच्या वतीन जावं डेप्युटी कलेक्टरान हेचेर जाता तितले बेगीन एक्शन घेवन त्या जागेचें कितें आहा तें आमचेर ताबो घेवन ही जागा आमच्या लोकां खातीर ओपन करची अशें म्हजें मत आहा. जेन्ना हांव चेअरपर्सन आसलेलो तेन्ना ऑलरेडी चीफ ऑफिसर सांगून मामलेदाराक लेटर केल्लेलें की ती जागा जी देव दामोदर ट्रस्टाची जागा आसा ती मामलेदाराच्या पोजिशनान आसा. सो ती आमकां दिवपाची एटलिस्ट फॉर पार्किंग पर्पज. आनी त्या लेटराचो रिप्लाय अजून ते नेक्स्ट चेअरपर्सनान काय फॉलोअप करूंक नासता. म्हाका खबर ना चीफ ऑफिसर कित्याक केला तें. एक्चुली आयज जे सप्ताक जे आसा पळय ते सप्ताक पिसफूल जावपाक जे पार्किंग प्रॉब्लम जावंक जायनासलो जाल्यार ती जागा आमकां देव दामोदरच्या ट्रस्टाची जागा ती एकदम परफेक्ट आसलेली. म्हाका दिसता तेंच्यांनी आयज दिल्लेली जागा जाल्यार पार्किंगाचो प्रॉब्लम सॉल्व जावपाचो. Deputy Collector to hand over the position to for a period of 7 days. They had not granted our permission this request. So I am not in a position to do anything. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. गुवळी वखदांपासून पयस रावचे आणि येरादारीचे नेम पाळचे म्हूण शिवसेनेच्या गोयच्या विद्यार्थी सेनेन मोहीम सुरू केल्या. ते खातीर सेनेचे विद्यार्थी सध्या सगळ्या कॉलेजींनी भोवून जागृताय करपाक लागल्यात. आयच्यान आमी एक युगोचे कॅम्पेन आमी 1 म्हयन्या पयलीं बाकी स्टार्ट केल्ले.
ते आमी कॉलेजीन स्टार्ट करता कित्याक युगो आमी अवेरनेस कॅम्पेन आसा ते आयच्या जे ड्रग्स इश्यू आनी ट्रॅफीक इश्यूचेर घेतलेले आसा. तुमकां खबर आसतलें आयज काल ड्रग्स इश्यू सारको एक हार्डकोर इश्यू जाल्लो आसा. ताका लागून आमी ड्रग्साचेर कितें तरी नियंत्रण हाडपा खातीर ताका टॅकल करपा खातीर आमी मोहीम सुरू केल्लेली आसा. हो आमचो एक नंबर आसा, तातूंत तुमकां हेल्पलायन नंबर कसो फाल्यां तुमकां दिसलें कोण जो फ्रेंड कोणी ड्रग्स घेता खंय तुमकां ड्रग्स हिस्ट्री पडटा जाल्यार तुमी ह्या नंबरार कॉल करूं शकता. सो आमची हितून एक आमी कॉलेजींतल्यान आज स्टार्ट करता आनी आमी प्रत्येक कॉलेजीन वयतले आनी मोहीम स्टार्ट करतले ड्रग्साचेर अवेरनेस करतले ड्रग्साचेर आनी आमचे ट्रॅफीक मॅनेजमेंट. आतां तुमकां खबर आसता आयज काल एक्सिडंट खूब जाता, एक ट्रॅफीक रायडींग खूब, ताका लागून आमी एक नियंत्रण हाडपाक लोकांक सांगपाक की ट्रॅफीक रुल्स फॉलो करचो भुरग्यांनी स्पेशली यूथ स्टुडंट्स आसा तांकां खातीर आमी हें स्टार्ट केल्लें आसा. वेरोळेच्या पेरिशर्सांनी तांचे इगर्जेत फाटल्या ब्रेस्ताराक कम्युनिटी दिसाचें आयोजन केल्लें. त्या निमतान इगर्जेत वेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. आमी हांगा 7 आमनीच्या मुळांक 5 सेक्टर एकठांय जाल्या. आमचे वडील रेव्हरंड फादर जॉर्ज रातूस हाणें आमकां हिंगा एकठांयल्यान भावपण दाखोवपाक आमी सगळ्यांनी मोगान भोंवपाक तेच भाशेन दिनासवासाचें खाणां करूंक ताणें आमकां आपली कितें करचें कशें करचें तें ताणें आमकां सांगलें आनी सांगलें सायबीण माय कोणोस घेवन स्वर्गार गेली तरी तिची खुणां कसली गोड वस्त करून एकामेकाच्या तोंडान घालून आमचो मोग एकामेका सोबे आनी वाडोवंक आमी ही आयज सोमात एकठांय केल्या. एलिसिया मोरेसा लागीं मागता स्टेज कडेन येवं. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.